बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणाद, उंड्याच्या रुपान हाजीर आसलेल्या आमच्या सोम्यांक बसूंक आयलोल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. जेरेमियास प्रवादी आवेसवर 29 वोळ 11 सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनान आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हटल्यार शांती दिवपाची, नोस्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. आयचो आमचो विशय देवाचें राज तो तुमकां दितलो. प्रिती चांदू, आमी सगलीं भाग्यवान जावंक आनी भाग्यवानपणाचें जिवीत जिवंक देवाची येवजण आमचें सवें. हीच येवजण सुपूर्ण जावचे पासत देवान आपल्या पुताक आमचे पासत वोपोवन दिलो. कितलो ल्हान खालती आनी दुलोप मेंढरो तो. देवाचो पूत तो आसलो, पूण एका गुलामाचो आकार घेवन आपणाकूच ताणें खाली केलो आनी आमचे पासत ताणें कुर्सार आपलो योद्न भेटयलो. तोच जेसू ह्या वेळार ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आसाय. मोगाळ जेसू, तुवें तुजोच योद्न कुर्सार करून आमची सोडवण केली आनी आतां सदांच आमच्या सांगाताक तूं जियेताय. आमच्या संस्कारलेल्या याज्ञिका वरवीं दर एके मिसाचे बेटेन तूं हाजीर जाताय. ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं आसाय आनी आमचे खातीर तूं जियेताय. भोव मोगाळ जेसू, तुजें आसणें आमी अणभवतां आनी सगल्या काल्तिकायेन आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता. हे वेळार सगल्यांनी जेजूक नमस्कार करचो. गीत गाऊया, हो तेरी स्तुति और आराधना. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है. ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है. जब मैं गिरूं
मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मातेवाचें शिव वर्तमान आवेस वो 4 वोळ 17 जेजू म्हणटा, जिवीत बोदलात कित्याक सोर्गीचें राज येवचें जालें। मारिया, जुजे आनी जेजू आपलें आपोवणें वळखून घेवन कुटुंबा सोवें आसलोले जबाबदाऱ्यो बरे तरेन पाळून आपलो कुटुंब पवित्र सांबाळूंक वावुरलीं। आयच्या काळार संवसारी आशेन काजारी जिवितान वाज येवन लग्ना दिसा दिल्ले कोबलादीक अविस्वाशी जावन दुसरेपणी काजार जावंक फुडें सरतात। इगोज मातयेचे लग्नीक कायदे विसरून कोर्ट मॅरेज जावन एकठांय रावतात। आयज घोव आनी बायल मोगाचो करार विसरून संवसारी मोग आनी फकत कुडीचे दादोसपण सोदूंक भोंवतात। आदलीं सगलीं आवय बापूय आनी भुरगीं सांगाताक बरोबर एका घरान एक कुटुंब कशीं जियेतालीं। एकामेका सोवें मोग भावपण एकचार समजिकाय आसली। सगलीं बरोबर मागण्यांत वेळ सारतालीं। आतां एकवटान आसल्यार पुरान एकामेका सोवें संबंद घोट नात। दुसरें काजार जाल्या उपरांत दुसरें घर बांदतात आनी आतां आपले बायल भुरग्यांक घेवन परदेसान वचून रावतात। भाव भयण आपले रगत विसरून भाटां बेसाचे आशेन झगडटात आनी मोगाचे एकवटाचे बांदपास तुटोवन पयशांचे गिरेस्तकायेचे गुलाम जाल्यात। मोगाच्या जेजू आमचे कुटुंब एकचारान सांबाळून एकामेका सोवें मनशाळ आनी मोगाळ जावंक तुजे कुटुंबा सारकीं जावंक आमी विसरल्या। फाल्यांच्या दिसाचो हुस्को काडून कुटुंबाक एकसुरी करून पयशांचे फाटल्यान आमी धांवल्या। आमकां बोगोस। गीत गावुया I-28 सोगले तुझे ओकमान। सोगले तुझे ओकमान मोगाचो देव बोक्षिता। सोगले तुझ्या वायटा गुणाची ओकोदिता। सोगले तुझे ओकमान मोगाचो देव बोक्षिता। सोगल्या तुझ्या वायटा गुणाची ओकोदिता। आत्म्या मोच्या काळजांत
देवाचे उपकार आठुय आत्म्या मोच्या काळजांत देवाचे उपकार आठुय जिवीत तुझे कोरीस देण्यानी बोलीत वेता Novo Bolnove Tuni Pirai Portota Jivit Tuje Koris Denyani Borit Veta Novo Bolnove Tuni Pirai Portota Otmia Mocha Kalsantan Devache Upkar Aठुय Otmia Mocha Kalsantan देवाचे उपकार आठुय बापूय सोबाळा कोणवाडायेन वागोयता आपणाची येत्याची परमेश्वर दया करता बापूय सोबाळा कोणवाडायेन वागोयता आपणाची येतल्याची Permeshwar daya kurta Atmya mocha Kalsantan Devache upkar aठुय Atmya mocha Kalsantan देवाचे उपकार आठुय फिलिपकारांक आवेसवोर 4 वोळ 6 कसलेच हुस्के काडूं नाकात सगळे तुमचे मागण्यांनी तुमकां गरज तितले देवाक कळीत करात पूण तुमचे मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी देवान आमकां मोगान आपल्या सारक्याची रचल्यान उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमच्या मोगा पासत आमचे मोदे सदांच तिकाण केलाय आमी एकसुरी पडोना जावं मोगाळ आवय बापूय भुरग्यांच्या देण्यांनी भाव भयणी इश्ट मित्रां फावो केल्यान आमी उस्कोत जावन पातकांत पडटात तेन्ना पातकां बोगसूंक प्राचीन संस्कार घडोवन दवरला आमच्या जिवितान मोडां तुफानां उपरासतात तेन्ना आपलो सांगात फावो केला आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां उखलून दवरल्याय हे ताचे उपकार आमच्यान केन्नाच आटोवंक जावचे नात पूण सगल्या आमच्या दिनवास गितांतल्यान त्रिएक देवाक
आमी भोंवपुया. गीत गावुया प्रिती मोग तुजो दोनिया. प्रिती मोग तुजो दोनिया एके वावती सोरी सारको वावत वेता. प्रिती मोग तुजो दोनिया एके वावती सोरी सारको वावत वेता. मोग तुजो दोनिया दे आमकां तुजो मोग यावत मीक जिवितांत आमी चलच्याक. मोग तुजो दोनिया दे आमकां तुजो मोग यावत मीक जिवितांत आमी चलच्याक. उदर तुजें दोनिया एके वावती सोरी सारकी वावत वेता. उदर तुजें दोनिया एके वावती सोरी सारकी वावत वेता. उदर तुजें दोनिया दे आमकां तुजें उदर यावत मीक जिवितांत आमी चलच्याक. उदर तुजें दोनिया दे आमकां तुजें उदर यावत मीक जिवितांत आमी चलच्याक. आमचें देवाक पडलेलें आसा, ताका आमचो हुस्को आसा. ह्या वेळार तो जेजू आमचेशी उलोवंक सोदता. ताका चिंतन आयकूंक सगळीं उबीं रावुया. मातेवाचें वर्तमान 6 वोळ 25 ते 30 देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पिवचें वो तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांघरुचें ते विशीं हुस्कें नाकात. जिवा परस जीव, जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हडती न्हय. वारे वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती वोंपिनात, ती लुविनात आनी कोडेय भोरिनात. तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांच्या वोन ओदीक
मोलाची न्हंय तर आनी उस्के काडून आपले अंग हात बोर वाडोवंक तुमचे भितरले कोणाच्यान जाता जायत आनी नेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात ते चिंतून पळयात तुमी कोस्ट करिनात तीं सुतूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगता सोलोमोन लेगून सगळे आपले दोबाज्यान तांतलें एका सारको नेसलो ना तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात ते शेतांतलें तोंड हे जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या वोन कितलो अदीक तुमकां तो न्हेटोवचो ना हलक्या भावार्थाचें मनशानो म्हणटच आमी कितें खातोल्या कितें पियेतोल्या कितें न्हेसतोल्या अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात असले सगल्यांची वासपूस करतात ओन भावार्थी तुमकां हे सगळे वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सोर्गीचो बाप तर जाणूच देवाच्या राज्याचे नेमा पोरमोणे जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो ते दिसा जे नोस्ट आसा तेच पुरो ताका देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जेजू सांगता वेगवेगळ्यो वस्तू विशीं आमी हुस्को काडचो न्हय पूण गरजेचें म्हटल्यार देवाच्या राज्याचे नेमा पोरमोणे जियेवंक गरजेचें आंद्रे फ्रांस देशांतलो फामाद नास्तीक बरोवपी तो देव ह्या संवसारांत ना म्हूण मानतालो आनी आपलें जिवीत मौजीन जियेतालो देव ना हें सोद तो सगल्यांक पुरगोडटालो ताणें तो एक फामाद बरोवपी ह्या संवसारांत देवूच ना म्हूण पुरगोटूंक ताणें जायतीं पुस्तकां बरयलीं एक दीस ताच्या जिवितान एक 28 तरेचें विजमीत वो ताचे जिविताचें रुपांतर जालें असोच एका दिसा आपल्या इश्टा वांगडा सांजे वेळार जेवणाक वेताना ताचो इश्ट आपल्याक कसलें तरी फिरगोजेन गरजेचें काम आसा म्हूण सांगून ताका गाडयेंत एकसुरो सांडून वेता आपल्या इश्टाक परत येवपाक वेळ जाल्ल्यान तो आपल्या इश्टाक सोदूंक ते फिरगोजेन भितर सोदता जेन्ना आंद्रे फिरगोजेन भितर सरलो तेन्ना ताणें पवित्र संस्कार आसलोलो थंय सगलोच उजवाड पळयलो ते पोरजोळीत उजवाडान ताचें मुखामोळ पोरजोळीत जालें आनी तो फिरगोजेंतलो भायर सरलो आनी केन्ना आपल्या घरा पावलो तें ताका कांयच समजलें ना हें आपलें अणभवलोलें दर्शना वरवीं आनी शोकतेन ताच्या जिविताचें रुपांतर जालें
ते उपरांत ताणें बावतिस्माचो संस्कार घेतलो आनी जेजूक आपल्या जिवितान आपणावून तो क्रिस्ती भावार्थी जालो. जो मनीस एकदां देव नांव म्हणटालो आनी हें स्वता पोरमोणें जियेतालो आनी हें सोत दुसऱ्यांक पुरगोडटालो, ताणें आतां एक पुस्तक बरयलें. पुस्तकाचें नांव गॉड एक्झिस्ट. आय हॅव मॅट हिम. आंद्रे आपले हे पुस्तकान बरोवून म्हणटा, ही टच्ड मी and I am transformed. देव खरेंच आसा. हांव ताका भेटलां. ताणें म्हाका हात लायला आनी म्हजे जिविताचें रुपांतर केलां. जो मनीस देव ना म्हणून जेवून खावून पियेवून मौजेन दीस सारतालो, पवित्र साक्रामेंतान रीग घेवून आसलोल्या जेजूच्या उजवाडान ताचें जिवीत बदलता आनी संवसारी आशा सोडून जेजूचो वावर आपल्या बरोवपांतल्यान नेटान फुडें व्हरता आनी पवित्र सोबेची शिकोवन जिवाळ करता. आयच्या शिवर्तमानान जेजू खावपा पिवपा आनी न्हेसणा विशीं दास्ती करिनाका म्हूण आमकां शिटकायता. फाल्यांचो आमकां व्हड हुस्को. फाल्यां कितें खातोलीं जेवतलीं हें चिंतून आमी हुस्के काडटात. जेन्ना आमी देवाक आमचो तेवो करतात, देव आमकां फावो तें दिता. जेन्ना देवाच्या हातान आमी आमचें जिवीत घालता, आमच्या जिवितान बरवोसो वो खात्री उत्पन्न जाता. जेजू सोयबाचेर नदर घालून देवान कितलें सोबितायेन संवसार नेटोयला ताचो उगडास करता आनी सुकण्यांचो मोनजातीचो तशेंच झाडां पेडांचो देव परमोस करता जाल्यार देव आमचो मनशांचो सांबाळ करचो ना काय म्हूण विचार करता. हेच पासत जेजू आमकां सांगता, देवाचेर विस्वास दवरुया. देव नासलोल्या पोरी न्हय, देव आमच्या सांगाताक सदांच आसा आनी सदांच आसतलो. आमी हुस्के काडची गरज ना, कित्याक आमच्या सर्गीच्या मोगाळ बापाच्या हातान आमचें जिवीत आसा. जेजू आमकां गितांतल्यान उलो मारता. तूं कितें जेवतलोय, तूं कितें न्हेसतलोय, हुस्के काडिनाका. देव रोज ना सोर्गींचो मोगाळ बापूय आमचो सगलें दितलो तुका. तूं कितें जेवतलोय, तूं कितें न्हेसतलोय, हुस्के काडिनाका. देव रोज ना सोर्गींचो मोगाळ बापूय आमचो सगलें दितलो तुका. नदर तुजी वयल्यान उबारून पळे, सुकणीं खेळटात वयर अंतराळांत. ती
सांडिना नोदर तुझी वयल्यान उबारून पळे सुकणी केळटात वयरोन रोलार ती बिना ती लुविना ती कोडे बोरिना पूण देव तांकां सांडिना तूं कितें जेवतलोय तूं कितें सोलोय हुस्के काडिनाका देव रोचना सोर्गीचो मोगाळ बापूय आमचो सगळें दितलो तुका तूं कितें जेवतलोय तूं कितें न्हेसतलोय हुस्के काडिनाका देव रोचना सोर्गीचो मोगाळ बापूय आमचो सगळें दितलो तुका देव आसतना जेवणा खाणाचो बाबा भयणानो पयल्या क्रिस्तांवां मदें मोग आनी एकचार वचतालो एकूच कुटूंब कशें मोगान जियेतालीं तर आमी तशीं जिवंक परम संस्कारान आसलोलो जेजू आमचें बोळ जावं आमची मागणी बापाक उबारुया एका एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारता तुलो देव आसतना जेवणा खाणाचो न्हय पूण जेजूच्या वावराचो हुस्को आमकां दोर एकल्याक आसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारता उलो बापा आमकां गिरेस्तकाय एक तुजें देणें म्हूण मांडून घेवन तुजें उतर आमकां सासणीक जिविताक पावयतलें गिरेस्तकाय ही चिंतना आमच्या मनार रिगोय म्हूण बापा लागीं मागुया जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारता उलो संवसारी शिकोवणेन घुस्पोन वाट सांडलोल्या तरणाट्यांनी परत जेजून दाखयलोले नीज स्वताचे वाटेन चलूंक तांचे सवें जबाबदारी आसलोल्यांनी तांकां मार्गदर्शन आनी उत्तेजन दिवंक बापा लागीं मागुया जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारता उलो आमकां दिसा दिसपोटी पोरगोट जातले देवाचे जिवे उतर कालचान बाळगून ते नियाळूंक आनी जिवितान सांबाळूंक बापाचो आदार मागुया जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान
जेन्ना आमी देवाक आमचो तेवो करता देव आमकां फावो तें दिता. जेन्ना देवाच्या हातांत आमी आमचें जिवीत घालता आमचे जिविताक बोरमोसो मेळटा. हें सोत आमी मांडून घेवंक बापाचो आदार मागुया. सोबा दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणांत मारता उलो. दिसा दिसपटे आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर आमी बांदून हाडूंक आमचें जिवीत बापाच्या हातांत घालूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणांत मारता उलो. सोगलीं दिमी घालुया. आमची सोगली मागणी एक करून जेजून शिकयलोले मागणे बापाक उबारुया. आमच्या बापा बापा सर्गींच्या सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.